मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की क्रिस्ताक रिगून रावन तोखता तसलीं फळां दिवंक. एकदां एकल्या मनशान एक सोबीत बरो म्हारग एक लॅम्प घेतलोलो बाजारांतलो आनी आपल्या घरांत हाडून आपल्या मेजार दवरलो. आमी जाणा एक लॅम्प उजवाड दिता, पूण तो पयलो आमी ते सॉकेटान घालून तो प्लग घालून स्विच ऑन करूंक जाय, तेन्नाच उजवाड येतलो. तसोच दवरलो जाल्यार उजवाड कोणाक तो पडना, कित्याक ताचो कसलोच फायदो ना. अशेंच कितें आमकां आयज ही वाचपाक उगडास कोत्ता की आमी जेजूक रिगून रावंक जाय. जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता तेन्नाच आमी उजवाड जाता दुसऱ्या सवें, तेन्नाच आमी तोखता तसलीं फळां दिवंक पावता. तो जेन्ना आयज पयले वाचपान आमकां भाग्योन पेद्रू उगडास कोत्ता कशे भाशेन आमी जिवंक जाय. आमी एकामेकाचे मोगान हुस्क्यान रावंक जाय. जेन्ना आमी अशें कोत्ता तेन्नाच आमी दाखोवन दिता की आमी खऱ्यांनीच जेजूक रिगून रावल्या म्हणून. आनी तशेंच शुभ वर्तमानान जेजू दाखोवन दिता हें अंजिराचें झाड फळ दिना, म्हणल्यार तें आमचे जिविताक तो सोर कोत्ता. जरी तर खऱ्यांनीच आमी जेजूक रिगून रावता, जरी तर खऱ्यांनीच आमी ताच्या बरोबर एक आसा जाल्यार आमी सदांच फळ दिवंक जाय. आनी जें फळ कितलें जातोलें तें आमचे मेहनतीचेर आसात, पूण तशेंच देवाचे कृपे वरवीं आमकां तें फावो जाता. तर आमी पयले सुवातेर जेजूक रिगून रावंक जाय. आनी कशें आमी रिगून रावता? आमच्या मागण्या वरवीं. पूण मागणेच केलें पुरो न्ही, पूण तें मागणें मागीर आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितान आमी जिवंक जाय. आमी मागता न्ही फकत आमचे पासत, सगल्यां पासत, पूण इल्लोसो वेळ आमी जेजू बरोबर ओगेपणी सारूंक जाय. जेन्ना आमी असो ओगेपणी जेजू बरोबर तो वेळ सारता तो आमकां खुबशें दाखोवन दिता कशे भाशेन आमी आमचें जिवीत जिवंक जाय. आनी तेन्नाच आमी जे परी जेजू हे देव मंदीर साफ करून सगल्यांक जो आपलो धंदो करता तांकां भायर उडयता, तशेंच तो आमकां भितरल्यानसान साफ करून शक्तियान घोटाय दितलो एक बरें जिवीत जिवंक. तर मागीर मिसा बलिदानान की आमी जेजूक सदांच रिगून रावंक ताका जाय तसलीं फळां आमचे उतरांनी कोन्यांनी दिवंक